आम्ही असा तिवी मतदारसंघातल्या अस्नोडा हांगासर आणि जो एक इशू सध्या चालू असा हो इशू म्हणजे जे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जो ग्रामपंचायती आहात त्यांच्यानी जे रस्त्या कुशीची जी स्ट्रक्चरां आसा दुकानां आसा किंवा घरां आसा हांकां मेनली म्हणजे 25 मिटर्स रस्तो करपाक लागून तांकां पंचायतींनी सगळ्या नोटीसी काडलेल्यो आसा आणि अस्नोड्या विलेज पंचायतींचे बीन ग्रामपंचायतीन हे हांगाची जी शॉपां आहात तांकां नोटीसी काडल्या आनी असो इशू जाला की जे स्प्रेड जाला इशू की ही जी घरां आसात किंवा ही दुकानां आसा ही मोडटले म्हणून खरीच ही दुकानां मोडटले काय तेंची ती दुकानां रावतली हे जाणून घेवपाक लागून आमी आयज अस्नोड्या हांगासर येयल्या. पळयत रावा तुमी प्रुडंट बिग स्टोरी. आयज आमी हांगा अस्नोड्या हांगा सेयो अस्नोडा मार्केट हो प्रोटेस्ट केल्लो फक्त इतल्याक लागून की हांगा जो आमचो रोड आसा अस्नोडच्या मार्केटांच्यान जो रोड वयता 30 मिटर करपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो आसा आनी RP रिजनल प्लॅनाचेर हो 30 मिटर दाखयला आनी हेका लागून हायकोर्टाची ऑर्डर यूज करून सगळ्या ह्या शॉपांक सरकारान नोटीस धाडला. पंचायतीन नोटीसी धाडपाक चालू केलो. लोकांक हेरेस करपाचें काम चालू आसा. जेन्ना एक्झिस्टींग बायपास रोड आसा बायपास रोड आसतना हो रोड कित्याक हो आमचो प्रश्न आसा ग्रामस्थांचोय तो प्रश्न. हांगासर सध्या फ्लायओवराचें काम चालू आसा बायपास आणि तुमकां पंचायतीन नोटीसी काडल्या की हांगासर तुमची जी स्ट्रक्चर आहा पळय ती डॅमॉलिश जातली म्हणून. तुमकां कितें दिसता तुमची दुकानां आसतली रावतली काय हें जातली म्हणून? आतां पळय जशें आमकां आतां पंचायत नोटीसी काडटा आतां इवन थोडी शॉपां तेंच्यांनी इवन थोडे मेजरमेंट केला आमचे पावंक ना अजून आमच्या एरियाक पावंक ना म्हणल्यार अर्द्याक तेंचे मेजरमेंट सुद्दां केले पण तेजे वरसून तरी आमकां दिसता वयतली कशी. पूण आतां कितें तें सरकार आतां सरकार जाता अशें आमचें इतकें आतां पळय आमी कितें आहा तें हेजेरूच पोड कर चलता आमचें सद्या. शिकून सुद्दां म्हणटा हांव एक फुलांचो एक म्हाजो ओन बिजनस कसो ओके पण हेजेरूच आतां पळय आतां हे जायत तर शॉप आमचें वचत हाची सारकी आमच्या हांगा हालत चडसो जो यूथ आहा आतां इवन दी सायडीकले शॉप चडसो यूथ आहा तो सगळो ह्या बिजनसाचेरूच आहा. सो हांव कितें म्हणटा आतां एक आमकां ते म्हणटा सरकार की आमी आतां वचोंक दिवची ना ते आमी सरकारा कडेन इतकेंच मागता फक्त आमचे गरिबांचें मातशें चिंतपाचें आनी येदो व्हडलो बायपास आहा पळय तुमी तोच कन्सिडर करून आमची हे शॉपां मातशी डॅमॉलिश करपाची ना कित्याक आमचो पोट म्हणटा ते हे आमच्या आतांच्यान वयल्यान आमचे कितले व्हड म्हाज्या आज्याच्या पयलीं म्हाजी आवय आसताली आतां हांव ग्रॅज्युएट हरशीं तरी आसतना हांव शॉप चलयता कित्याक म्हाका म्हाज्या लोकांचेर डिपेंड ना म्हाका म्हाजें ओन कितें तरी करूंक सोदता हांव म्हणून. तुमकां कितें दिसता तुमची दुकानां आनी सध्या जे गव्हर्मेंट सांगता की ना कोणाचीच घरां मोडची ना तुमची सगळ्यांची उरतली म्हणून जी जुने कितें आसा पळय ती उरतली म्हणून आनी थोडी हो जाल्ल्या की दुकानां तुमची मोडटली म्हणून तुमकां कितें दिसता? म्हाका बाय दिसता कित्याक आमी पळय हांगा ल्हानपणासून म्हाजे आई बाबा हांगासून शॉपार हांगा आसले आनी तेज्या उपरांत हांवें हांगा चलोवपाक गेलें. तेज्या पयलीं कितें केलें हांवें खूब वेळा प्रत्येक वेळान म्हणजे खंय खंय एड येताले पळय म्हणजे कामाक लागून गव्हर्मेंटान खूब ट्राय केल्यान जवळ जवळ 5-10 वर्सां तरी काम ट्राय केल्यान जालें ना खंय. जेन्ना हांव वयता इंटरव्यू वयतालो थंय विचार तुमचो कोण बशिल्लो आसा काय विचारताले म्हणजे फावर आसा काय विचारताले आनी ना जालें ना काम. आतां तेज्या आई बाबा उपरांत हांवें हांगा शॉपार येयलो हांवें हांगा गेलें. आतां तर सरकार दिसता कित्याक आमच्या पोटार सारकेंच लाज मारचे आनी आमकां सारकेंच घरा बसचें जाल्यार तेंच्या अवश्य तेंच्यार म्हणचें तांकां दिसता जर आमी तर हांगा कितें एक आमच्या दिसाळ चलोवचो कित्याक बाबा आमचें पोट भरचें जाल्यार तेंच्यार म्हणचें न्हू. म्हाका सरकार इतलेंच सांगपाचें आसा कित्याक आमचें हें चलता तें चलो न्ही जेणे करून जे पळय हांगा सकयल आमचो बायपास रोड गेला पळय तो बायपास तेंचे रोड करूंकूच नासलो नाल्यार बायपास रोड तो केल्लो तेंच्यांनी नाल्यार हे मोटर बायपास रोड तेंच्यानी करूं नासलो नाल्यार हे तेंचे अवश्य म्हणचें आसलें. म्हाका तशें हें ना पूण फक्त म्हाका इतलें सांगपाक गव्हर्मेंटाक कितें हे आमच्या सरकाराक की हो बायपास रोड केलो उपरांत हो आमचो डॅमेज करपाचो एक गरजूच येना
तांकां दिसता आमकां घरा बसोवचें आनी आमकां तो बेकार तेंच्यांनी नाल्यार तेंच्यांनी एक तरी सुविधा आमकां अशी दिवची तेंच्यांनी कितें आमकां म्हयन्याक कितें तरी एक भत्तो कितें तरी दिवचो जाणे करून आमचें पोट भरलें आनी त्या सरकाराचें काम जालें अशें ताका म्हाका तरी सांगपाक दिसता कित्याक नाल्यार आमी हांगा तर ना नाल्यार घरा कडेन रावन कितें करतले आमी खंयच आमकां कांय ना खावपाक जेवपाक आमकां हेंच ना जेन्ना आमी हेका लागून आमी ट्राय करताले पळय पोटाक लागून जेन्ना तेन्ना आमकां सरकारान खंयच आमकां चान्स दिलो ना जे आमी इंटरव्यू दिलो म्हाजे कडेन अजूनय 3 एप्लिकेशन आसा म्हाजे कडेन कित्याक जेन्ना कोण आमच्या दारार येता पळय तेन्ना दाखयता तांकां हांव आतां ह्या फाटल्या दोन फाटी इलेक्शन दाखोवन ना पूण आतां म्हाका तें दाखोवचें पडटा कित्याक दाखोवचें पडटलें म्हाका कित्याक लागून हे तर आमचे हे मोडटा तर हांगा आमी सेल्फ एम्प्लॉयड जावन तर आमकां मोडटा तर आमच्या हांगा सरकार कसलोच आमकां आदार नासतना आमी सगळे हे करता आसता तरी आमचे मोडूंक सोदता तर तेंचे अवश्य तेंच्यानी मोडचें नाही पण सांगपाचें म्हणल्यार कितें आहा सध्या जी हवा चल्ल्या जी तुमची घरां किंवा दुकानां आहा पळय ती डेमोलिश जातली आणि दुसरे वटेन सरकार सांगता की आमी कोणाचेच मोडचे ना ती सगळ्यांची आमी वाटायतले म्हणून हे हातून तुका कितें दिसता सरकारान पयलीं स्टेप घेवंक जाय न्हू आमकां नोटीस धाडचे पयलीं स्टेप घेवंक जाय पूण ह्यो ऑर्डर आहा पळय ती हायकोर्टाची आसा हायकोर्टाच्या हेच्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीन ऑर्डरी काडली आनी नोटीसी धाडल्या म्हणजे हे हातून तुका कितें दिसता तुमची उरतली काय कितें मोडटली आतां ते देवाक खबर न्हू मोडटली काय ना हाचे कित्याक पळय आमी जितले प्रयत्न करता आमी तितले कितें आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आमचे जवळ जवळ 84 आमचे कडेन म्हाजे कडेन आतां हे आसा कित्याक हांव जाणा कितें म्हाका खबर आसता कित्याक हांव हांगा ल्हान आसतना हांव हांगा येतालो आनी शॉपार हांगा आमची आई आनी बाबा आसताली तेन्ना हांव हांगा आसतालो शॉपार आतां तर सरकाराक 84 आमचे आसात तेजे पयलीं कितें जालें म्हाका तें खबर ना पण तरी आसतना ते सरकारान तें मोडपाचें दिसता ना तेंचे अवश्य मोडचें म्हाज्या हातून कितें तेणी मोडटलो तर येतलो तर ना तेणी पयलीं हांगा येवन आमकां पयलीं जाप दिवची आसता बाबा तुमच्या फुडें कशें कितें तें आनी तुमी हांगा कशें कितें करता जाल्यार आमचें कांय पोट भरतलें तेंचें सांगचें हांगा मागीर तें अवश्य मोडचें इतलें म्हाका सांगपाचें आनी देव बरें करूं पात्र तुमच्या हे अस्नोडा बाजारान दुकान आहा टेलरिंग तुमी कितकीशींच वर्सां जालीं तरी टेलरिंग करतात आनी तुमकां सद्या विलेज पंचायतीन नोटीसी धाडल्या की तुमची जी घरां हें दुकानां आसात ती डेमोलिश जातली कित्याक हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे 25 मीटर रोड जातलो तुमकां कितें दिसता सद्या जी अफवा चालू आहा की दुकानां सगळीं मोडटलीं सगळें हें जातलें अशी जी सध्या हवा चालू आसा आणि दुसरे वाटेन सरकार सांगता की आमी कोणाचीच दुकानां किंवा घरां आहा ती मोडचे ना ती सगळ्यांची आमी साल्वार करतले तुका कितें दिसता तुका नोटीस येयल्या त्या प्रमाणे आमकां दिसता आतां आमकां बायपास रोड ऑलरेडी आसा तेका लागून ऑप्शन कशें म्हणून हे आमचे गव्हर्मेंट आहा पळय ते आमची शॉपां काडचो ना खबर दिसता म्हाका आनी आमकां अशें आहा गव्हर्मेंटान आमची दवरची म्हणून आणि तुम्ही आता नोटीस येयल्या तेका कितें तुमी उत्तर दिल्या पंचायतीक नोटीस पण उत्तर म्हणजे आमकां कितें सांगतले हेचे आमचे ते कागदां जाग्याची कागदां आसा पळय ती आनी कितें तुमी हे फारीक करतात पळय जावं हेका लेबर ऑफिसाक जावं पंचायतीक ते हाडून ते आमी दिल्या तरी पूण आमकां अशें आहा आम्ही आता लोकांच्या जाग्यार बसता आता 35 वर्सां जाली पोट भरता आमी आणि हेचेरूच आमचे पोट आणि आमकां कोणाचो आधार ना आणि बायपास तेवटेन काडला आणि हो रोड मोडून लोक बाबडो कितें करतलो आं लोकांची घरादारां आहा शॉपां आहा पर्यायच ना आणि पोट कसो भरतलो रावतलो खंय आं न्हू पूण आतां सद्या जी इश्यू हे चालू आहा की तुमची दुकानां मोडटली आनी कितें अशें लोक सांगतात दुसऱ्या वटेन सरकार सांगता आमी कोणाचें मोडचें ना म्हणून तुका कितें दिसता तुमचें उरतले काय मोडटले आमचें उरोकूच जाय मोडपाचें ना म्हणजे तुका विश्वास आहा उरतले म्हणून उरतले हे दिसता मोडूंक दिवचें ना आमी करतले कितें आणि हे जागे घेतले भायले लोक येवन जागे घेतले आणि लोकांची आमच्या गोंयकारांची वाट लायतली आं सारकें काय ना न्ही पूण जागो घेवपाचो कितें प्रश्न येना कित्याक तेंच्यांनी नोटीस काडल्या त्या प्रमाणे ते 25 मीटर रस्तो म्हणजे रस्तो रूंद करता म्हणून जागा घेवपाचो अशें ना रूण आतां केला न्हू तेवटेन आनी हो आनीक कित्याक जावं आं रूण केल्लो आहा दिला न्हू रस्त्याक हे लोक दिला शेतानसून तेवटेन आनी हेवटेन कित्याक जावं आमी कितें करपाचें रस्त्यार न्हिदपाचें मागीर आमच्या मनान क्वेश्चन पडलेलो आसा की
हे घरां दुकानां आसा जी आमची ऑलरेडी 60-70 वर्सां जाल्ली आसा. म्हणजे आमचे कडेन ऑलरेडी तेचे लायसन आसा, सगळें आसा, शॉप एंड इस्टॅब्लिशमेंट लायसन आसा आमचे कडेन. आतां आमकां प्रश्न पडटा की तो आतां हायवे ऑलरेडी बायपास काडिल्लो. हे गोवोरमेंटान केन्ना काडिल्लो? जेन्ना हांगा घरां लोकांची मोडची न्ही, उरची, सगळ्यांचे धंदे बिंदे उरचे, ह्या खातीर तो बायपास काडिल्लो. कळ्ळें न्ही? त्या खातीर गोवोरमेंटान कितें ओरिजिनल प्लॅन तो पयलीं पासून हांगा जो हे करपाचो आहा तो स्क्रॅप करून ते बायपासूच दवरपाचो एक. कारण हेवी व्हेकल तशे वतले बायपास केल्यो काय तुका हांगा ट्रॅफिक कमी जातलो. पूण सध्या जी हवा चालू आहा ती तुमची दुकानां मोडटली, घरां मोडटली, हे बद्दल तुमकां कितें दिसता? आतां ती मोडटली म्हणजे ऑलरेडी ताणें आमकां ती 2 नोटीसी काडल्यो आनी नोटीस काडून आमकां तेंच्यांनी कितें सांगलें, आमकां ट्रेड लायसन घेवन यो 25-26 त्या नोटीसीचेर आसलें. पूण 25-26 पंचायतूच आमकां ते ट्रेड लायसन इश्यू करिना जाल्यार आमी खंयचे तांकां सबमीट करतले पंचायतीक? एक तर तो सेक्रेटरीन सारकें सांगूंक जाय बाबा आपूण तुका ट्रेड लायसन इश्यू करता, पूण कोणाकूच ताणें इश्यू करूंक ना. न्ही, पूण आतां नोटीस काडल्या ते तुमकां सर्वे करपाक, म्हणजे तुमची शॉप आहा तिची सर्वे करपाक, रोडाचे सर्वे करपाक, वो डेमोलेशन म्हणून नोटीस काडल्या. डेमोलिशन म्हणून नोटीस काडूंक ना. ताणें सर्वे काडला आनी आमकां ताणें कितें सांगलें, आमचे डॉक्युमेंट कितें आसा ते घेवन यो आनी आमकां ट्रेड लायसन हाड म्हटलें ताणें. ट्रेड लायसन तो इश्यूच करिना 25-26 कोणाकूच इश्यू करूना आनी ते ट्रेड लायसन तो घेवन नोटीसी आमकां यो आनी ते आमी गेले ते प्रमाणे. आनी मागीर सडनली आयलो आनी मेजरमेंट स्टार्ट केलें. म्हणजे आमचे सगळे शॉप मापून गेला तो. आतां हेतून आमकां दुसरें म्हणजे तो सांगिना आपूण डेमोलिश करतलो काय कितें करतलो ते काय सांगिना आमकां. ते फक्त आमचे पूण जी सध्या हवा चालू आहा डेमोलिशन, कोण येतात आनी सांगतात पळय तुमची दुकानां डेमोलिश जातली, घरां डेमोलिश जातली, हें कितपत सत्य आहा? आतां ते थोडे म्हणटात की ऑलमोस्ट पयलींच हो प्लॅन केल्लो ना, तर काय समजना आतां कट करतले काय ना. आमी इतलेंच म्हणटा की हे करचें न्ही आनी लोक सगळे आमी सुद्दां आमी आनी बाकीचे जे दुकानवाले आसा तेंचे दुकाना वचूनच पोट चलता. कळ्ळें न्ही? आमी आतां समज आज म्हजी जाली 55 वर्सां, फाल्यां हांव खंय वतलो, म्हाका कोण जॉब दितलो, खंय कितें करतलो? म्हणजे बायल भुरगीं घर चलता म्हणजे ह्या दुकानाचेरूच चलता न्ही. फाल्यां दुकानूच गेले जाल्यार हांव कसो हें करतलो? हो मेन प्रश्न. लोक म्हणटा CM किंवा हे म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा करता, स्वयंपूर्ण हातून कसले आयले? हो मेन प्रश्न न्ही. फाल्यां हांव आतां म्हातारो जालो, म्हाका 55 वर्सां जाली, हांव खंय काम करतलो? म्हाका कोण जॉब दितलो? म्हणजे भुरगीं ल्हान आसा, 16-17 वर्सांची ह्या भुरगीं, ती अजून स्कुलाक वता, फाल्यां तांकां कशें हें करतलो हांव? तांकां मार्गदर्शन कसो करतलो? हो मेन प्रश्न न्ही. न्ही, पूण तुमकां आशा आहा की आमची मोडची न्ही इतलेंच म्हणटा. आनी रिजनल प्लॅन जो हांगा केल्लो आसा तो स्क्रॅप करून एकूच बायपास दवरपाचो. आमकां पळय पंचायतीन आमकां स्टार्टींग नोटीस काडलेली 16/5/2025 सगळीच नोटीस काडलेली. हेजेर तेंच्यांनी दिल्ले की आमकां की हे डॉक्युमेंट्स आमचे क्लियर आहा काय ना ते पयलीं तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें आमचे पळोवपाक लागून. तेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां दिल्ले की जर तुमगे जर हे जर सारकें ना जाल्यार तुमचे आमी डायरेक्ट सेल करतले म्हणून. पयलीं तुमी आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागोवंक जाय आसले. हे आमी पयलीं तांकां सांगलें ग्रामसभेक वचून तेंचे कडेन, पूण तेंच्यांनी आमचें काय हें करूंक ना आनी तेजेर आमकां परत तेंच्यांनी आमकां आनी एक नोटीस काडली. ती बीन हेजे आमी ताका रिप्लाय बीन दिली, शोकेस नोटीसेची आमी ताका रिप्लाय दिवनूय तेंच्यांनी आमकां परत 5/9/2025 नोटीस काडली आनी आमकां परत आफोवन हाडले थंयसर पंचायतीन आनी सांगलें की तुमचे आमकां डॉक्युमेंट्स कितें कितें आहा, कशें कितें तुमी कितल्या वर्साच्यान बिजनस करता हे तेंच्यांनी आमकां विचारलें. तेन्ना आमी तांकां सांगलें आमी आतां कितलीशींच वर्सां जालीं आमी बिजनस करता. म्हाज्या पयलीं म्हटलें चुलतो म्हाजो बिजनस करतालो हांगासर काका, ताका खूब वर्सां जालीं. तर आनी ही आमचें जें आहा ती प्रॉपर हेचेर 114चेरूय आमचे येयल्ले आसा, 14च्या उताराचेरूय प्लॅनाचेरूय आसा आमचे. तर फाटल्या एका CMनूय म्हटलेलें की एसंब्लीजान की 1972ची जी कोणाची आसा तांकां नोटीसी बीन कांयच काडपाची गरज ना म्हणून. न्ही, पूण ही तुमकां शोकस नोटीस काडल्या पळय, ही तुमकां डॉक्युमेंट्स बीन हाड म्हूण सांगल्या. पूण जे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ज्यो ग्रामपंचायतींनी ज्यो नोटीसी काडल्या की तूं रस्तो वायडनिंगाक लागून 25 मीटर हेका लागून बीन तशी नोटीस काडल्या काय? आतां आमकां जो हांगासर रोड दाखयता तो रिजनल प्लॅनाचेर तो 30 मीटर दाखयता. तर आमकां आतां 30 मीटर हो तेंचो आसतलो काय आमकां बायपास रोडार करतले हे आतां आमी विचार केल्लो की आमी आतां हांगासर आतां सगळे जाण शांत आसले की तेंच्यांनी आतां नोटीस काडिना फुडें आमी चिंतले की बाबा हे आमकां नोटीसी ज्यो काडटा पळय
त्यो आमचे कितें तरी आतां रोड वचपाक लागून करता आसतले म्हणून आमी हो आतां फाटल्या पयरूच आमी प्रोटेस्ट केलो हांगासर. केन्नाच अशें जावंक ना की अस्नोड्यान आमी प्रोटेस्ट करतले म्हणून. फर्स्ट टायम आमी आयज रस्त्यार येयले 24 तारखेर आमचो प्रोटेस्ट जाल्लो पळय तो. पूण सध्याची हवा चालू आसा की दुकानां मोडटले किंवा घरां मोडटली. जावं शकता, कित्याक जाणून मोडो शकता. ही आमकां अजुनूय भंय आसा, कित्याक रिजनल प्लॅनूच हो चेंज केल्लो ना अजून. जर तो चेंज केला जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें. ही नोटीस येयल्या तेचेर क्लियरली काय बरयल्लें ना की 25 मिटर रोड वायडनिंगाक लागून तुमची शॉपां डेमोलिश तेचेर जातली आमकां अशें कांयच बरोवन दिवंक ना तशें. फक्त ते मेजरमेंट घेता. आमकांय कळटा की बाबा हो रिजनल प्लॅन अजून पर्यंत स्क्रॅप जावंक ना. जर तर जाला जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें आणि जर तर जावंक ना जाल्यार तेंच्यांनी कितें प्रोसेस केला तो कळचो आमकां की हेंच्यांनी फुडें जे कितें एज पर गव्हर्मेंट रुला प्रमाणे तेंच्यांनी डिनोटिफाय करपाक जर घातलेलो आसा जाल्यार तो लोकांक सांगचो. पण आतां नोटीसचेर जालें हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे तुमकां नोटीस काडल्या अशें बी मेन्शन केल्लें आसा. तशें कांयच मेन्शन हांगा केल्लें ना. तेंच्यांनी आतां फक्त कितें केलां, तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा ते हाडून प्रोड्यूस करचे इतकेंच सांगलां. हय. आता आमी आसा पिर्णा आणि जी पिर्णा आहे हांगासर हे तळपार आहा ही फाटल्यान जी आहा ती सगळी शॉपां आणि ते सायडीनूय बी शॉपां आसा. जशी अस्नोड्या नोटीसी काडल्या तश्योच पिर्णा विलेज पंचायतीनूय ह्या शॉपांक नोटीस दिल्या. आयज फाल्यां तरी वचपाचें आहात न्हू. तेंच्यांनी प्लान काडलेलो आहा न्हू तो. केन्ना तरी वयतालेच म्हणजे आमकां त्रासान घालतले न्हू. न्ही पूण तुमकां सांगलां तेंच्यांनी मोडटले बीन म्हणून काय अजून सांगूंक ना. तशें सांगूंक ना. ना पूण तुमी कोणाक तरी मेळ्यात वचोन ना अजून कोणाक कोण मेळोंक ना. हय खंयच्या मंत्र्याक मेळ्ळे ते वचन 2 फावटी वचन गावले. तेंच्यांनी हें घेवंक ना कितें. पूण आयकून घे सदानंद तानवडे दिवपाक रावता. हो दिवपाक रावता. दोघे काल मंत्री गेला तो हें करना तर मागीर धुमाळ घातलो म्हणून तो पुलिसांक बेश्टे घेवन येयलो. तूं पयलीं तुका पंचायतीन 4 फावटी आपयलो तूं येवंक ना. ॲक्च्युली आतां आमचें जें डिस्कशन जालां पळय पंचायतीन त्या प्रमाणे आमकां सरपंचान सांगलां की आपूण सीएमा कडेन ह्या इशूचेर डिस्कस करता म्हणून. आनी तेणी एकदां डिस्कसूय केला. ते भायर ह्यो MDR रोड लागलेलो आहा. तो MDR रोड जर सपोज जर प्लॅन रिवायज जालो जाल्यार आमची शॉपां सेफ जावंक शकता. कित्याक 25 मिटर रोड ऑलरेडी MDR रोडान मार्क केल्लो आहा MDR प्लॅनाचेर. सो MDR प्लॅनाचेर मार्क केल्ल्या प्रमाणे जर सपोज जर तोच प्लॅन उरलो जाल्यार ते कांयच जावपाचें ना. एक तर प्लॅन रिवायज आनी आमकां आमच्या सरपंचान सांगलां की आपूण ट्राय करतलो तुमची शॉपां सेव करपाक. जाता तितली ट्राय करतलो. आतां कशें आहा MDR रोड लागल्या ताका तो कितें करपाक शकना. आपल्या लेवलीचेर तेणी सरपंचान आपूण बेस्ट ट्राय करता म्हणून सांगलां. हय तुमचें कितें म्हणणें की तुमची वाटावची जे कितें स्टेटमेंट आमकां दिला टील डेट पळय तें आमच्या सरपंचानूच दिलां. आमी MLA कडेन पर्सनली वचोन मेळोंकूय ना. सो आमकां तेणी स्टेटमेंट अशें कितें दिवंक ना की कितें फुडें जातलें तें. आमकां सरपंचान सांगलां की आपूण उलयता आनी आपूण MLA कडेन उलयता सीएमा कडेन उलयता आनी कितें आहा तें सॉर्ट आवट करता. ते आमचो सरपंच आहा पळय तो खरेंच बरें काम करता. सो तो जर सपोज जर सगळे इनिशिएटीव घेता जाल्यार आमी आनी फुडें वचपाक तेकाच विसरून वयतले न्हू. सो हेंच चल्लां. सद्या तेणी सांगलां की आपूण जाता तितलो प्रयत्न करता तुमचो रोडूय बायपास करपाचो ट्राय करता. तशेंच जाता जाल्यार आमचो रोड ह्यो आहा तो कमी करपाक रिवायज करपाक जाता जाल्यार आमी सीएमा कडेन उलोवन ट्राय करता. म्हणजे तुमचो बिझनस जितलो सेव करपाक जी शॉपां आहा पळय तितली सेव करपाक जाता तितली पळयता. लोकांक भडकोवपाक सोदता तो ते रामाचे कमिटीकूय आसूंक येना या तुमचें देवूळ मोडटा म्हणून. देवळाचो हांव एक म्हाजन. हांव त्या गांवांत जल्माक येयला. म्हाजो बापूय त्या देवळाक काम केलां आसतलें. कारण आमच्या बापायनी आज्यांनी बी त्या टायमाचे देवूळ ते पुर्तुगेज टायमाक पयलींचें देवूळ. आनी सरकाराकूय तितकी धास्त्या देवस्थान येदे व्हडले हात घालप किंवा तप दाखोवप हें तेजो चुकीचो. तो फक्त देवूळ म्हणून आख्ख्या गांवांक भटकावंक सोदता.
ताका हांव सांगूंक सोदता म्हाजो कोलवाळ गांव ज्या गांवांत हांव 5 फावटी निवडून येयला, ज्या गांवांत म्हाका आनीक आमदार केला त्या म्हाज्या गांवच्या लोकांचेर म्हाजो बरो विश्वास आहा आनी विश्वास आहा आनी देवूळ मोडटा म्हणपाची गरजूच ना. मोडचें ना हें हांव सांगता आनी खंयचीच घरां सुद्दां मोडची ना. जर कोर्टाच्या माध्यमांत जे चलता ते चलोन न्ही पूण सेफ करपाचें प्रत्येक नागरिकाक आनी जांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम आमचें. आनी जेन्ना आयज हांव हांगा पिरना भोंवला जाल्यार एकाय मनशान अशें विचारूंक ना की आमची दुकानां मोडून वयतली काय रावतली काय म्हणून. हे एक हांव आनी एकदां सांगूंक सोदता, ज्या दुकाना खातीर तो सांगता की ही मोडून वयतली हांव त्या प्रत्येक दुकानांत भोंवना, एकाय दुकानवाल्यान म्हाका विचारूंक ना जर कोणी मालकान विचारूंक ना की आमची मोडून वयतली काय ना. सो मनोज परब ह्या दुकानां मोडटा कोर्टाच्या माध्यमान आपली पोळी बांदूंक सोदता, घर प्रचार करूंक सोदता. हांव ताका सांगता की ताणें जाय तितके व्हिडिओ घेवचे, काय घेवचे, लोकांक कांय फरक पडना.